स्पीकर सर, हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा, इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स? तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केल्या सरकारान? रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची? तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें. आणि मेन म्हणजे कितें आसा, तुमी ते रेग्युलरायझेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान. त्याच आदाराचेर आमी घेता. पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता. गेले लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयान रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंगो बांदलेले बी आसा. पण पूर्ण गोंयान ह्यो बिल्डिंगो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय, तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला, त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना. ट्रेनिंग करीता बट तुगे अंगणवाडी हाली हा. What is the justification? Please see, we are all educated here now. We have to give justification. To training करता पण तुगे अंगणवाडी हाली हा. That means your training is not sufficient, no? Fail model झालं ना. आणि तू कितली पाट सांगितला मुगे अंगणवाडी सारखं कर, तू म्हणटा CSRचे करूया. ते CSRचेर जायना. फायनली भुरगीं खूंय येताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting answer दिवन but every time he is accepting the failure of the government but not reviving the Anganwadis. Same situation parat point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot. There is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it.